प्रॉस्टिट्यूशन फॉर प्रॉस्टिट्यूशन ड्रग्स हे कशें वाडप हेजेरूच जे आसा आनी लँड ग्रॅबिंग कशें करप हे फक्त जे आसा केल्ले कडेन आसा. टॅक्सी जे ऑपरेटर आसा जे पुसतात वो आयज एमएलए जाता कलंगुटात हेंका लागून हेणें कितें केलें हें सांगचें न्हू लोकांक. कितें म्हणून हेणें केलें मंत्री आसतना व्हडले व्हडले भाशणां व्हडले जे आसा आश्वासनां जे आसा हेंका दिली हेंका लागून तुजें हेणें कांयच करूं ना. सो हेका आमी चॅलेंज करता की तूं परतून परतून जे कितें सांगता तो पणटी घालून कोण आसा पळय न्हू तेजें तुवें नांव जें आसा डिस्क्लोज करचें म्हणून आनी कोण संघा आनी पक्षाच्या संघटनाक लागून जो मनीस कोण काम करता आमकां तेजो अभिमान आसा आनी पक्षाक एक स्थिरता दिवपाक लागून जे पक्षाचें संघटन जें आसा मुखार व्हरता तेका लागून भारतीय जनता पार्टीचो अभिमान आनी आमकां स्वाभिमान आसा की असलो मनीस भारतीय जनता पार्टीन जे आसा म्हणून. सो प्रेसाच्या माध्यमान हांव ताका सांगता की तुवें तेजें नांव डिस्क्लोज करचें. आनी हे एलिगेशनां करता आसतना तेमी सांगलेलें की हो जो गार्बेज मंत्री आसा हेणें आपली कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें केलां कशी वाड जाल्या आयज तेमीच जो आसा तेका जो आसा आयज आपल्या पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा. सो ही एलिगेशन एकूच उर्फान म्हणला म्हणजे ताणें आयज करूना. ही एलिगेशनां काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष ऑपोजिशन लिडर गोवा पार्टीचो चीफ आनी कितलीशी आदींच्यान घेवन सगळ्या पार्ट्यांनी आयज जे आसा मायकल लोबोचें एलिगेशन केल्ले कडेन आसा. आनी आयज मायकल लोबो जे आसा तेच काँग्रेस पक्षान जे आसा केल्लें आसा आनी लोकांक एक खोटी आश्वासनां दिता की गोंयांत जे आसा काँग्रेसी सरकार आनी सत्ता जातलें म्हणून. जेंचे कडेन आयज कॅन्डिडेट ना खंयचो कॅन्डिडेट सागडीचो कॅन्डिडेट म्हणून सवंड्या बसयला खंयची परिस्थितीन जे आसा हे लोकांक खोटी मारून सांगूंक सोदता की आयज जे आसा काँग्रेसी सरकार जे आसा सत्तेर येतली म्हणून.